नमस्कार, येवकार तुमकां हब गजाली कार्यावळीन सध्या एक विशयाचेर सगळ्यांची नजर लागून आसा, ती म्हणजे गोवा फॉरवर्ड पक्ष आणि काँग्रेस अलायन्स. आमी पळयलें अलायन्स नॅचरली जाता अशें दिसतालें, पूण सध्या जे गोवा फॉरवर्ड पक्षा तर्फे जे वेगवेगळे विधान येता तातूंतल्यान तरी दिसता की गोवा फॉरवर्ड पक्षान ऑप्शन्स ओपन दवरिल्ली आसा नॉट टू गो फॉर अलायन्स. कारण विजयाचोच स्टेटमेंट आसा, विथ युनिटी ऑर विदाउट वी आर गोइंग टू फायट BJP. सो ह्या विशयाचेर उलोवपा खातीर आमचे बरोबर आसा गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे जनरल सेक्रेटरी दुर्गादास कामत आणि आमचे बरोबर आसा काँग्रेसचे न्यूली अपॉइंटेड स्पोक्समन एडवोकेट अमित पालेकर. सो दुर्गा, फर्स्ट यू हॅव टू मेक इट क्लियर, यू हॅव टू लुक एट मी एंड अटेंड दिस वे. वता काय वचना फॉर अलायन्स? पळयात, तुम्ही रिकॉल करात 22च्या इलेक्शना नंतर सातत्यान ते विधानसभेच्या भितर आसूं किंवा विधानसभेच्या भायर आसूं आनी बाब अमित पालेकरूय एंडोर्स करतलो ते, कारण तो त्या वेळाचेर आपाचो स्टेट प्रेसिडेंट आशिल्लो. टीम गोवा जावंक जाय, टीम गोवा जावंक जाय, टीम गोवा जावंक जाय म्हणून मोठ्या मोठ्यान आमचो प्रेसिडेंट बोळ घालतालो ते विधानसभे भायर आनी विधानसभे भितर, आनी ताणें आपल्या परीन सगळें करपाचो प्रयत्न केलो. आतां इलेक्शनाक 6 म्हयने उरल्या. आमी प्रिपोल अलायन्स आसाच, आमी खंय ना म्हणून, पूण जे वाटचाल मुखार जावंक जाय, इलेक्शनाचे प्रिपेरडनेस जावंक जाय, कारण सरकार पक्ष जो आसा ही एक वेल ऑयल मिशनरी. ते एक इलेक्शन जालें की दुसरे जण लागतात आनी डबल इंजीन तांचें आशिल्ल्या कारणान तांकां स्टार्ट करपाचो बेनिफिटूय मेळटा, पूण ग्रावंडार लोक तांचे बरोबर नात. सो अशा वेळाचेर BJP हरोवपाक आनी लोकांचें सरकार स्थापन करपाक जर आमी एकठांय येवंक जाय, सगळ्यांनी येवंक जाय जाल्यार येवंक जाय. पूण कितले म्हणून एकट्यान ट्राय करपाचें? एका हातान ताळी वाजना, एका हातान ताळी वाजना, ताळी वाजता 2 हातान. सो जेन्ना एकठांय येतले जाल्यारूच हे मुखार वतले. आमच्या पर्यंत आमी केले. काल सुद्दां आमचो प्रेसिडेंट ऑन रिकॉर्ड आहा, ती बायट तुवें चलयल्या की उलोवंक सिरियस जर आसा जाल्यार येयात, उलोवया, बट टायम बाउंड. लास्ट लग्नाच्या वेळार माटो सोदप ना. म्हणजे फाल्यां लग्न जाल्यार आज तूं माटो सोदपाक वतलो, कॅटरिंग वालो सोदतलो, डेकॉर सोदपाक वतलो, तें जायना. तुका कोण मेळचना, कारण सगळें प्री बुक्ड आसता. सो तूं जर लग्न जाता जाल्यार तूं प्लॅनिंग 1 वर्स पयलीं करता, 1.5 वर्स पयलीं प्लॅनिंग करता. सो निवडणुको तश्योच. हांव हे सारकें सिंपल लँग्वेजीन सांगता ताका लोकांक कळपा खातीर. सो प्रिपरेशन जावंक जाय. इलेक्शन्स हॅव टू बी टेकन सिरियसली, दॅट टू अगेन्स्ट पार्टीज लायक द BJP. सो तुमचे पाशेस सोंपले तांचे कडेन? पाशे सोंपले म्हणल्यार कितें आसा, यू हॅव टू वर्क आनी एक टायम फ्रेम आसता. त्या टायम फ्रेमीन जर कांय गजाल्यो घडना जाल्यार तुवें मागीर नवो कॅटरर सोदचो पडटलो, हॉल तुका पयलीं सोदचो, दुसरो हॉल करचो पडटलो एवेलेबल ना जाल्यार, कारण तुका शेवटी लग्न जावंक जाय न्ही. नवो कॅटरर सोदचो पडटलो. ओके, अमित, तुजें रिएक्शन ऑन दीस? सी, आमचे जे विरोधक आसा, वॉट इज आर हू इज आर एनिमी इज BJP एंड इट्स करप्ट गव्हर्मेंट. केटरर सोदलो, डेकोरेटर सोदलो, सगळें म्हणजे ना वोकल आमी गोवा आमीच आसा न्ही. वी आर सपोज टू बी इन द मॅरेज. सो मॅरेजीस हॅपन विथ कम्युनिकेशन्स. आय थिंक खंय ना खंय तरी जर कम्युनिकेशन गॅप जाल्लें आसा किंवा देर इज सम डिफरन्सीस आसा, कितें आसा आनी आसतलेच. See, even when you are dating, when you are in the stage of or the stage going to the altar to get married, खंय ना खंय तरी आर्ग्युमेंट आसता, डिफरन्सीस आसता, तातूंत भितर कोणाचे काका आसता, मामा आसता, आत्या आसता, मावशे आसता, भाव आसता, प्रत्येकाचें ओपिनियन आसता. पूण जेन्ना घोव बायल थरयता, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी म्हणटा पळय, ते जर घेवन विचार फुडें सरत जाल्यार खंयच म्हाका दिसता प्रॉब्लेम आसपाक जायना ह्या विशयाचेर की गोवा फॉरवर्ड अँड काँग्रेस पक्ष हे अलायन्स प्रिपोल अलायन्स पार्टनर आशिल्ले, अलायन्स पार्टनर्स फॉर पोल्यूय आशिल्ले. दे हॅव कंटिन्यूड टू बी एज अलायन्स पार्टनर्स. अँड आय थिंक एज गोवा पिपल्स एस्पिरेशन्स आर, म्हणजे गोंयकार जेन्ना म्हणटा की आमकां भारतीय जनता पार्टीक हरोवपाक जाय, आमकां एक क्रेडिबल ऑप्शन दिया. अँड क्रेडिबल ऑप्शन इज युनायटेड ऑपोजिशन. हातूंत भितर खंयच आसपाक डावट आसपाक जायना. तातूंत भितर जो तिसरो पक्ष गोंयांत आशिल्लो ताचे भितरली जी घुसपूस धुडगूस कितें जालें, वॉट एवर इट इज, दॅट हॅज कम आउट इन दी ओपन. सो आय थिंक दॅट पार्टी
having lost its credibility, the option and people's focus has shifted to Goa forward आणि गोवा आमचो काँग्रेस पक्ष. सध्या विषय तो ना, सध्या विषय तुम्ही हो उलयतात इज अकॅडमिक थिंग, दॅट इज No, फायन. it's not सध्या academic. I'm- चल्लां अशें की गोवा फॉरवर्ड पार्टीन तुमकां परत परत सांगिल्लें आसा दे पुट अप अ डेडलायन टायम एंड अगेन and nothing No, no, seems there to is be not that, moving no, no. See, moving please from your understand, side. Rupesh. सध्या म्हाका दिसता आमचो अनंत अध्यक्ष- चतुर्दशी इज अ डेडलायन ऑर समथिंग विच इज आमचो अध्यक्ष बदलून कांय थोडोसोच वेळ जाला. विजय बाबाल्या बर्थडेक तो गेल्लो विश करपाक, ताणें विशूय केला. भायर आयल्या उपरांत ताणें एक प्रकारे इंडिकेशन दिलें वी आर पार्टनर्स, इफ देर इज सम इश्यूज वी वील डील विथ दीस. विजय बाबान आपल्या बर्थडे दिसा ज्या प्रकारचें भाशण केलें, ज्या प्रकार तो उलयलो त्या दिसा, आय थिंक दॅट हॅज सेंट अ लिटल रॉंग सिग्नल विथ द पार्टी की वो राग थंय एक्सप्रेस करपाक जायनाशिल्लो. म्हणजे कारण लग्नाक किंवा सोयरीकत जुळोवपाक आयिल्ल्या लोकांक ते कित्याक सांगप, किंवा जे लोक आज आमकां एकठांय येवपाक सोदता तांकां सांगप की आमच्या भितर डिफरन्सीस आसा ऑर देर इज अ प्रॉब्लम. आय थिंक दॅट हॅज सेंट अ लिटल डिस्टर्ब कोणीय जातलो. पण आनी झगडी खंयय जातात आणि खंयच्या हातूंत जाता, आर्ग्युमेंट जाताय. बट आय थिंक वॉट कॅन बी अ वॉट आय नो ऑफ विजय बाब फॉर लास्ट सो मेनी इयर्स एज अ पॉलिटिशियन, calm, composed, he is good legislator. What is that is coming into him as advice from wherever it is coming, from the people around or where it is coming from? सो विजय इज इल एडवाइस म्हणटा तूं. Looks like, I mean, see, he is a very Vijay's advisor is No, I am not pointing finger at him. I am saying sometimes, there are different kinds of people around you. माझ्या बरोबर Okay, let him react. I think you should react for this. No, See, let me just let me- complete. Okay, 1 minute, let okay, me complete. okay. So, when it comes to a very mature senior politician like Vijay Babu, I don't think this kind of differences will lead to any separation. Of course, everybody has This will choices. not lead to any separation. आसपाकच जायना. पण काँग्रेस ताणें उलोवंक पक्षाचो जायना तरी विचारना. आशिल्लें. हांव हांगा येवच्या पयलीं आमच्या अध्यक्षाकडे उलयलां, कारण दिस इज अ व्हेरी सिरियस टॉपिक एंड इट रिक्वायर्स, इट इज अ मॅटर ऑफ फ्युचर. आणि ताणें व्हेरी क्लियरली इंडिकेशन दिलां की आमी कित्याक म्हणून अलायन्स करनासतना रावतले. वी शूड गो फॉर अलायन्स बिकॉज इट इज पिपल्स एस्पिरेशन. आमचो सिंगल पॉयंट एनिमी इज BJP and its corrupt government. We have to defeat them, and for that whatever it takes, whoever wants to come along in this path is welcome and go forward. Okay, त्या पार्टीचो part to the I am संघ waiting आमचो. for दुर्गादास सूर्ये. पळयात, आमी तुका परत सांगता, आमच्या अध्यक्षाक एवरी टायम एंड अगेन सातत्यान, काल तुवें तोंड पळयलो लिडर ऑफ ओपोजिशना कडल्यान, 16 कितें जालें, 17 कितें जालें, हात बी असो म्हणून बी आमी तो बायट पळयलो तुज्या न्यूज आपाचेर. मागीर असले टॉन्ट येतात. 16 आमी 17 आमी कितें केल्लें, कितले ट्राय केल्ले लास्ट मिनीट पर्यंत. 22 ट्राय करता कितें जालें, तरी आमी इन्सल्ट जावन तेन्ना रावले लोकांच्या सेंटिमेंटा खातीर. आनी ह्या वेळार जर आमी ओगी राविल्ले जाल्यार अल्टिमेटली मागीर विजय बाबाक विलन करता आसले. सो सातत्यान 2 वर्सां खंय खंय मिटिंग्यो जाल्यो, बेळगांव जाल्यो, मुंबय जाल्यो, गोंयांत ते हॉटेल सह्याजी म्हणटा थंय 2-3दां जाल्यो, फॉर्च्युनान जाल्यो, मुंबय BKCन मुंबय क्रिकेट क्लबान जाल्यो. सो खंय खंय जाल्यो हें ताणें पब्लीक डोमेनान पयर बर्थडेच्या दिसा रोखडें उक्तार हाडलें. कित्याक हाडलें? फाल्यां आतां कदाचित लास्ट मिनीट पर्यंत व्हरतात म्हणल्यार नॉमिनेशन फाल्यां भरपाक आसा स्टार्ट, आनी अलायन्स जाता जायना जाता जायना. म्हाका याद जाता 4 डिसेंबराक बाब अमित जेन्ना आम आदमी पार्टीचो अध्यक्ष म्हणून आसलो, ही वॉज ऑसिफरली सेईंग की अलायन्स जावंक जाय, काँग्रेस इज डिलेईंग अलायन्स. 4 डिसेंबराचो अमिताचो स्टेटमेंट काडून पळय, ही वॉज ट्रू. म्हणजे सगळ्यांनी एक जावंक जाय, एकवटान रावंक जाय म्हणून. ही हॅड दॅट कन्सर्न. ही मेट हॅव स्टील दॅट सेम कन्सर्न ताका आसतलें अजुनूय. मे बी ही इज चेंज द पार्टी. ना सांगता कित्याक, होल इज की आमकां बीजेपीक डिफीट करपाक जाय. डिफीट करपाक जाय जाल्यार वी शूड हॅव अ प्लॅन ऑफ एक्शन. अभ्यास करनासतना, सिलेबस वाचनासतना यू कांट जस्ट गो अँड सीट फॉर द एक्झाम. शाळेक एक्झामीक तूं बसूंक शकना. There is no plan of action. तुवें प्लॅन ऑफ एक्शन करूंक जाय, वेल एडवान्स. तुवें पोर्शन कंप्लीट करूंक जाय, तुवें शिकूंक जाय. शिकतकच टेस्ट पेपर्स तुवें सॉल्व करूंक जाय, कशें येवंक शकता एक्झामीक क्वेश्चन. हे सगळें करून तूं फायनल एक्झामीक वता. आनी जर हे जर करना जाल्यार भुरग्यां मदीं फ्रस्ट्रेशन जाता.
लग्नाकडल्यान सध्या आणि एक्झामीचे आणि दिले, at आणि least होत- हांव आणि होत फ्रस्ट्रेशन 4 डिसेंबर 2025 बाब अमित पालेकरान त्या वेळार तो वेगळो आजो आशिल्लो आम आदमी पूण पार्टीचो. सेम कन्सर्न ही हॅड रेस्ड टायम बाउंड आनी ताणें सांगिल्लें काँग्रेस हॅज टू कम फॉरवर्ड झेडपीच्या हाजे वेळार ना लेट हिम रिएक्ट की टायम बाउंड हे सगळें जावपा जाय. ती पळय जशें ताणें म्हणलें की हांवें 4 डिसेंबराक ही कन्सर्न दिल्ली. इट वॉज ऑलवेज बीन माय कन्सर्न. आय हॅव ऑलवेज एडवोकेटेड अलायन्स बिकॉज मॅथमॅटिक्स जर पळयत तूं 65% जो वोट शेअर आसा तो भारतीय जनता पार्टी विरोधात आसाच. देर इज नो डावट अबाउट इट. दॅट मिन्स गोंयची 2/3 जे लोक आसा तांकां बीजेपी नाका येता कारण ही स्प्लीट जाता असो इशू जाता. ऑफकोर्स देर शूड बी सम टॉक्स. वी ऑल हॅव इच अदर्स नंबर्स. आय थिंक it's not about seniority or ego कुशीक धरून गोवा फर्स्ट गोवन्स फर्स्ट हें धरून एकामेकांकडे उलोवपाचोच न्ही. Exactly. I'll just interrupt. I'll quickly No, interrupt. No, I'll just interrupt. No, I'm telling. I'm not criticizing you. I am seconding what is the thought. सगळे कुशीक धरून बेळगांव मिटिंगे गेल्यो, मुंबई मिटिंगे आता फोन आसा आणि म्हणटा. 2 वर्सां काय जायना. आता Nothing is moving forward. फोन आसा म्हणटा तो. ओके, लेट हिम फिनिश. See, you have to learn from history. You have to learn from history. History says आता जाले गेले गंगेला मिळाले. जें घडलें अजून कितें वेळ गेलो 6 म्हयने उरल्यांनी. वी शूड स्टार्ट दिस टॉक. हू स्टॉपिंग हूम? नो बडी इज स्टॉपिंग एनीबडी. पूण जी उणी दुणी आसा घरची ती भायर रस्त्यार प्रेशर टांगपाक जायना. आनी ते खंय ना खंय तरी ते जालें की लोकां मदीं एक आज तुवें सी आय वील गिव यू एग्जाम्पल ऑफ वॉट हॅपन टू RGP. RGPची जी इंटरनल झगडी आशिल्ली ती अशा तरेन सोशल मिडिया आसूं किंवा आनी खंय आसूं ती रस्त्यार आयली आनी तातूंतल्यान क्रेडिबिलिटी पक्षाची उरली कितें हें आमी पळयलां. 10% वोट शेअर आशिल्लो पक्ष जेन्ना अशा प्रकारचे हे राजकारण करता आनी अशा प्रकारची भुरगेपणान हांव म्हणटा ताका इट इज दे आर कॉलिंग टू वाय आय एम गिवींग दीस एग्जाम्पल इज दॅट वेन दीस टायप ऑफ थिंग्स कम आउट इन पब्लीक इट शोज that the people lose confidence in that party. No, you are not answering to his. Let us debate on what. Let us not discuss about. We should be prepared. What he says is that we should be prepared. We should decide alliances. आता म्हणटा तो. काँग्रेस पक्षाच्यो 2 मिटिंगो जाल्यो अध्यक्ष नवे आयिल्ल्याक 2 काय 3 मिटिंगो जाल्यो. आता ह्या 2 मिटिंगांक हांव आशिल्लो. त्या वेळार सुद्दां जे डिस्कशन जालां आनी इट इज व्हेरी ओवरवेल्मिंग अँड फॉर मी इट इज व्हेरी इन्स्पायरींग बिकॉज थंय सुद्दां डिसिजन जालें की आमी कॅन्डिडेट सुद्दां बेगीन डिसायड करपाक जाय आतां कारण तयारी करपाक मेळपाक जाय. एक सुरान एका सगळ्यान लिडरांनी हें केल्लें आनी तें उलयलां आनी एलायन्साचे जे विशय आसा जे क्रिजीस पडल्या खंय तरी दॅट हॅज टू बी आयर्नड आउट इमिजिएटली. नाव बट वायल वी आर डुईंग दीस वी शूड नॉट गेट दीस टू पब्लीक. Why public domain? Because difference आसतले. See, let him respond to that. Wait. एक point minus. Overlapping. Public have to know this. There is transparency. कारण I am telling you time and again. मागीर अल्टिमेटली बाब विजयाक विलन करपाचो प्रयत्न चालू जाता. त्या मागीर प्रेस माध्यमांतल्यान आसूं किंवा सोशल मिडिया माध्यमांतल्यान आसूं मागीर सिंगल पॉयंट ऑफ टार्गेट जाता आनी ताका टार्गेट करतात की ना तो जावं करूंक सोदना. हांगा वी हॅव एक्सटेंडेड अ हँड. आतां काल बाब गिरीश आमचो बरो मित्र ताणें काल ऑन रिकॉर्ड आसा तो हय म्हणून विजय बाबाचो प्रपोजल आशिल्लो म्हणून हांवें ताची एक बायट पळयली काँग्रेस हावसा भायर. मागीर ते आनी ताणें सांगलें इट रेस्ट विथ द हाय कमांड. इट रेस्ट विथ द हाय कमांड म्हणून ताणें सांगलें एलायन्स बिलायन्स. सो थिंग्स हॅव टू मूव फॉरवर्ड न्ही. वी कॅनॉट वेट द लास्ट मिनीट. कारण रुपेश सिंपल कॅल्क्युलेशन. आतां पावस आतां एल निनो इफेक्टा कडेन मातसो पावस ना आतां एका दीस सुरूय जायत परतो. जून जुलय ऑगस्ट तुजे गेले 3 म्हयने यू आर पॅरलायज्ड. All political activity across party lines will be paralyzed because of the monsoon. सप्टेंबरान चवथ 15 दीस गेले चवथीचे म्हणल्यार तो ऑलमोस्ट म्हयनो गेल्ल्यान जमा. आमकां अशें कळून येता जे तोय सांगता डिसेंबराच्या पयल्या आठवड्याक इलेक्शन जावंक शकता कारण फेब्रुवारीच्या फर्स्ट विकाच्यान सेन्सस फिजिकली स्टार्ट जातले एन्युमरेशन. गव्हर्मेंट स्टाफ सगळो थंय ड्युटीक वतलो. सो ते प्रिपोन करूंक सोदतात. धरया डिसेंबराच्या फर्स्ट विकाक जाल्यार आमकां मेळटा खंय टायम मागीर ऑक्टोबर 1 म्हयनो ऑक्टोबर नोव्हेंबर 1-1.5-2 म्हयने. तातूंत आमी थंय तयारी करून थंय आमी ओके बिल्डींग स्कूल रेडी करूंक जाय एग्जामीक. आतां बेंच हाडया पेन्सिल हाडया रबर हाडया भुरग्यांक पेपर आतां हाडया प्रिंटर हाडया तेन्ना जातलें जायना. यू हॅव टू डू ऑल थिंग्स इन एडवान्स. So we have say what our thing and yesterday my president on record he has said categorically yes serious उलोया येया commit and conclude it.
ना पण त्याच्या पयलीं तुज्या प्रेसिडेंटान एलिगेशन्स घातिल्ले आसा ऑन एव्हरी वन ना एलिगेशन ताणें घालूं ना ताणें गिरीश स्टॉप्ड मी फ्रॉम अगेन्स्ट अलायन्स ना एफो ताणें म्हणून ना एफो ताणें म्हणून ताणें म्हणलें गिरीशा कडेन जे आशिल्ले संबंध बरे जाल्यात 2023 नाही, फाटल्या फावटी फाटल्या नथिंग हियर. There is no. No, if that is nothing here, then why you? But we don't know which individual is trying to stop this No, thing. I mean to say my question is very simple. So don't put my words. Bob Vijay Sardesai has not said a word on Girish this time. After that long political. Let me ask a question. My question is also very straight की ताणे म्हटले की 2022 गिरीशान आपल्याक आडयल्लो म्हणून एलायन्सा खातीर. तो सगळो टोन एंड टेन्युअर असो दिसतालो की आतांय बी सेम जावपाक शकता काय दुसऱ्या वटेन कशें आशिल्लो जाल्यार तुका बाब गिरीश आमच्या बर्थडेक आयलो दिसतो नाशिल्लो आनी बाब विजयान ताजे अपॉइंटमेंटूय वेलकम केल्लें. बाब विजयान ताका वेलकमूय केल्लो ताजे अपॉइंटमेंट सांगून की तो आमचो बरो मित्र तें येवचें नाशिल्लें कारण फाटल्या फावट जेन्ना अपॉइंटमेंट जाल्लें 19 तेन्ना असले स्टेटमेंट दोनूय सायडींतल्यान काय येवं नाशिल्ले. सो आवर थिंग इज स्टार्ट वर्किंग. लेट्स गेट टू वर्क. Let's get to work. Let's get to work. We have. But you are not ready to get back to. You are sitting with your high command to get. See, a party on ground. Ultimately, then we have to take people as a high command. Already booth level meetings झाले हो. Alliance बद्दल उलयता तो. आता alliance, see, that is what I'm saying. So first of all, you have to make yourself strong to go in for something. तुझे टेस्ट करचे पडले. So आता what stops them from calling each other? They're in talking terms. Who said they're not calling to each other? If I for my राग द्वेष मत्सर मोग हातल्यान जेन्ना एक स्टेटमेंट येता those are not taught over. No, in fact, no, he might not be aware when his appointment came. Vijay Baba has visited him. Let me say something. Telephonically. Okay, let him come. या जेन्ना इमोशनांतल्यान एक स्टेटमेंट येता that statement could be coming from heart. But if it is a negative statement, it sends a wrong message. Now, if you see Vijay Babale bhashan, आपल्या birthday दिसा, I mean, it could have been something about gratitude for himself and his birthday and his people who have attended. But the whole thing was pointed towards Congress. Now, of course, Congress would react to that because एक large party असा, गोंयचा एक large base असा, तांचे संघटना असा. Why would Congress take it hands down? Obviously, पण कोणी काय म्हणू ना, कोणी म्हणलें, कोणी ताका प्रश्नय केलो की तुमचो निषेध केला म्हणून निषेध कोणी करनाशिल्लो. अमरनाथ पणजीकारान म्हणिल्लें की आमकां मातशी नाराजी जाली त्या वर्साचो जातलीच न्ही. आतां म्हाका जर कोणी वायट म्हणलें आनी म्हाका सांगलें की आतां आमी फ्रेंड जावया म्हणून जाल्यार आय वील नॉट एक्सप्रेस थिंग्स की तुवें म्हणूंक जायनाशिल्लें. सो आय थिंक दॅट इज बट नॅचरल दॅट पार्टी लायक काँग्रेस पार्टी हॅज नॉट गॉन इन द नेगेटीव फॉर्म टू से ना हें सगळें बरोबर न्ही म्हणून हें चूक म्हणून. नोबडी वॉन्ट्स टू डिफाय एनीबडी हियर. एवरीबडीज इंटेंशन इज दॅट वी वील कम टुगेदर. काँग्रेस पक्ष किंवा आमचे अध्यक्ष बाब गिरीश चोडणकर आणि आता जे ते म्हणला की आम्ही एकठांय रावपाक जाय. आमी when is the question now? So now the question remains. See, आत्ता जाला. Now thing is very simple. एक इन्व्हाइट दोगांनी एकामेकांक फोन करून सांगचे बाबा मेळया म्हणून ह्या विशयाचेर खंयच्यो कितें आसा तांणी 10 कॉन्स्टिट्युएन्सीन बूथ. पण तुज्या प्रेसिडेंटाकडे फोन आसा. ही कुड ऑल्सो कॉल विजय की सी दॅट इज वॉट आय एम सेईंग सर. अध्यक्ष जावन 4-5 दिसच झाल्या म्हणजे बेसिकली कार्यभार घेतिल्ल्याक एक 10 दीस जातले आता हे सगळे गोष्टी घडलेल्या. ऑर्गनायझेशन इज बींग पुट इन प्लेस फॉर एंटायर पर्पज. न्यू अपॉइंटमेंट्स आर बींग मेड. ऑब्वियसली आपले घर पयलीं जाग्यार घालपाक जाय. म्हाका जर ही व्हंकल न्हवरो ताज्या तातूंत सिनॉनिमिटी हांव धरून तुका म्हणटा इलस्ट्रेशन दिवन की लग्न करतलो जाल्यार घराक पयलीं म्हज्या घराक तरी पेंट मारचो पडलो. म्हज्या घरात तुका हांव च्या पिवपाक आपयतलो जाल्यार ताका दाखय बाबा हें सगळें सारकें आसा. चल आतां आमी आतां उलोवया. We'll have to check out what is the strength of each other in each other. So I will just add to it. So ताणें म्हणलें पेंट मारपाक जाय सगळें च्या पिवपाक आपयतलो. हांव तेंच म्हणटा तूं लग्नाक 1 म्हयनो आसतना पेंट मारनाका. आमी सुरू एक महिना पेंट मारनाका. 7 महिन्या पयलीं 6 महिन्या पयलीं जावंक जाय. तुम्ही थोड्या घरांक ऑलरेडी पेंट मारला म्हणून तांकां प्रॉब्लेम आसा की बाबा तुम्ही चालूच केला आनी तांकां कांयच our thing and second thing ताणें म्हणलें की काँग्रेसीकूच टार्गेट करा. काँग्रेसीक टार्गेट करूं ना. लेट मी बी ऑन रेकॉर्ड. थंय ही ब्रॉट आउट द फॅक्ट्स वॉट हॅपन इन लास्ट 2 years. At that time, Bob Girish was not the president anyways, but he brought out the fact how many times desk in charge was met. खंय मिटींग जालो. आनी सेकंड ताणें म्हाका कदाचित तो आयलोय ना कारण तो मातसो बिजी आशिल्लो घरा पुजा आशिल्ली म्हणून. भारतीय जनता पार्टीची कातर भाजी थंय केल्या. आय विल सेंड हिम दॅट व्हिडिओ क्लिप.
सो See, वी nobody शुड is नॉट ट्राय टू doubting गेट अ नरेटिव्ह की intentions थंय of आम्ही both the parties. आम्ही तो Nobody is टार्गेट केला doubt- See, I म्हणून don't सो ही think- हॅज So- बाब Congress विजय पक्ष सिंपल doubt करणं so- constant say आहे. बाब विजय let me बाब विजय माय प्रेसिडेंट ही इज द वॉइस ऑफ द व्हॉइसलेस आणि जेन्ना मनीस एक इज बिकमिंग अ वॉइस ऑफ द व्हॉइसलेस काम करता फिल्डार वता झगडटा इश्यू घेता सगळ्याक गोंयभर एवरी जनता दरबार घेता सगळ्या करता आणि जेन्ना एक्झाम लागीं पावंक येता जाल्यार थंय बेंच ना हे ना पेन्सिल ना पेन ना टीचर ना Let us come to the basic question. बेसिक थिंग इज these Let things should us- move fast. See, Let all our us come pencils have to been the sharpened. basic question. All our pencils have been sharpened. Now we have to decide who's going to let write me the ask, exam where. let us come to the basic question about future of Congress and Goa Forward Alliance. I want you to tell me, is there a future for both of them together? There is Yes. always Then in when it present. is going to start? There is past, there is present. So why not? Why should there be any When doubts it is about going to start? It is there in continuation. We have to only decide. They have to come forward and decide where, what, how. कोणाचो पेन्सिल खंय एक्झाम बरयतलो तो. अरे वी हॅव बीन टेलिंग दॅट फॉर लास्ट 2 years. See, आज कोणाकडे पेन्सिल कदाचित अमिताक ते खबर ना कारण अमित हॅज न्यूली जॉइन्ड देयर लास्ट 2 President years is also new. last 2 The- years the so but new desk in president charge also remains the new. same right See, गिरीश बाब म्हाका न्यू तूं आहा नको तो बरो चिनायला जाग्यार कळटा. घालता बरं, हांव बरं. ताची चूक करना पूण You are saying your voice of No. voiceless. Now you are making me voiceless. no I'm not being voiceless I'm Exactly. telling you the facts because you were not there for last First Okay, of all, okay, the okay. person who becomes the voice of voiceless must have ear to listen. I am. he here. listens No, you more have to to give me a voiceless, specific na, answer. You have to give me a Let me be specific very answer. specific. Yeah. दाने दाने में आरोग्य प्राप्तिरस्तु दाने दाने में सौभाग्य प्राप्तिरस्तु अमृत जैसा इसका स्वाद ये है पौष्टिकता का प्रसाद कण कण में पंचामृता रग रग में पंचामृता तन मन में पंचामृता देश भर में पंचामृता घर घर में पंचामृता प्राप्तिरस्तु शुद्ध भी स्वाद भी सेहत भी पंचामृता खाओ हेल्थी जियो. काँग्रेस पक्ष आणि गोवा फॉरवर्ड पक्ष हे अलायन्सान आशिल्ले आसतले हाजे बद्दल कोणाक जर डावट आसा जाल्यार तांणी तें सांगचें. तुका आसा म्हाका आसा ना. सध्या तुका आसा. म्हाका सध्या आसा तुका बिकॉज doubt द वे आसा, द ताका वे आमकां दोगांयकय फरक पडना कारण you ताकाय are आसा. journalist. Now, ताका जर आसा जाल्यार ताजो म्हाका फरक पडटा. ताका जर डावट आसा जाल्यार देन इट इज व्हेरी सिंपल. वॉट आर दोज डाउट्स हॅव टू बी पुट फॉरवर्ड ऑन पेपर. his doubt I am telling you, his doubt is when you started Unless तांणी तुका discussion. सांगलें doubt आसा म्हणून. No, he is saying that in front of you. If you have not heard him saying, टेल मी वन केन्ना केन्ना आतां फाल्यां परवा आतां आसा पणजे आतां ह्या अध्यक्ष खंय आसता दोगांचे मेळूं. सी इट्स अ मॅटर ऑफ इंटेन्शन. सी इगोज आर द बिगेस्ट एनिमी ऑफ ह्युमन्स. Egos are the biggest enemy for people who want to succeed in life. If they want to succeed and defeat Goa's Bharatiya Janata Party's corrupt government, egos will have to be kept aside. there are no egos from our side. We are working on a And then time my- bound. Zohar We are working on a time bound thing. We are saying work, put things in place, which is that the normal. It's a normal tendency. Frustration. Athletes, काय चलना, काय जायना. He has What's offered up? you We कि can बाबा- we can see that government can be defeated. He has we can offered- form a वेळ बदलला नाही. we can form a people's government. आयज वेळ बाबा, बदलला न्ही, काळ बदललो, अध्यक्ष आणि बदललो. जर हाय सगळें कमांडार जालें. रावचे पडटले अशें जाल्यार then we'll have to break people up by हायकमांडाक command. रावचे पडटा तुमचे पळय, तांकां. अलायन्साचे जे फायनल डिसिजन आसा ते ऑब्वियसली हायकमांड लागता पण आमी हें सगळें बरोबर थंय वचूंक जाय न्ही. सी हायकमांड विल नॉट टेक अ डिसिजन जस्ट लायक दॅट विदाउट लिसनिंग टू द डेमोक्रेटिक पार्टीज. So now it seems he is inviting and you are not ready So, to say who yes. Who said last 2 years we have been going, we have traveled. Now But- now but- now We he have- is we have inviting. traveled. History- तुझ्या पार्टनरान तुका सांगले history- बेळगाव या आम्ही गेले history- डोळे बंद आता- डोळे बंद. आता- आम्ही आता- बेळगाव गेले मुंबई गेले दिल्ली गेले पार्टनर आपयता आमचो तुझ्या चल, मुखार- थंय या, तुझ्या थंय गेले आनी थंय या, आतां थंय पळय, गेले. हांव म्हणटा सोयरीक आशिल्ली व्हंकल तीच आसा. आतां कोणय काका मामा मावशेन बापायन कितें म्हणलां ताजेर जर आमी घेवन बसत जाल्यार लग्न ठरचें ना जावचें ना. लग्न जर जावपाक जाय मिया बिवी राजी आसा मरे. असा म्हणून एक्झॅक्टली. नाव द पॉयंट इज मिया बिवी इज म्हणून माझ्या अध्यक्षान काल सांगलं ना रे ऑन रेकॉर्ड या उलया म्हणून काजीक आतां विचारया वचून कितें इशू आसा खंय ना सॉर्ट करया. वाय वॉट इज सी आतां फक्त हॉल सोदपाक जाय खंय कितें तें तुजी तें संगीत खंय करपाचें आनी कोण करपाक. So end of this गजाली ते म्हणजे म्हाका लग्नाच्या सांग- ताच्या हातून हांवें ताका तुका सांगलें की इट इज वेन टू पीपल आर रेडी फॉर अ मॅरेज नो बडी कॅन स्टॉप देम. नो
No force in this world can आता stop. यू हॅव टू गिव्ह हिम कमिटमेंट ॲटलिस्ट ऑन कॅमेरा सेईंग की बाबा ह्या दिसांमदी काँग्रेस पक्ष फुडें येतलो आनी गोवा फॉरवर्डा कडेन उलयतलो. दोगांनी एकामेकांक करूकूच जाय तें. वाय शूड इट नॉट हॅपन? इनफॅक्ट आमच्या प्रत्येक मिटिंगान आमच्या I am not asking you. माझीच question, why नाही? फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड रिफ्रेन. You are not understanding No, he my has to answer question. a pointed question. First म्हाका of all, we केन्ना- should refrain केन्ना- from making allegations against each other. जे पास्ट घडलां त्या तूं ते बदलूंक शकना. जे आज प्रेझेंट आसा दॅट इज इन युअर हँड्स. वॉट इज इन फ्युचर यू कॅन शेप इट. इट इज सर्टनली इम्पॉर्टंट दॅट बोथ द पार्टीज कम टू अ conclusion as to what is the future of this alliance. If there is no future, it's better to part ways now and then everybody goes single-handedly. I believe there is a future because it is my party's belief that Goa's people believe there is a future and Goa's people want our alliance. If anybody wants to defeat this alliance, then they will be going against the mandate of the people, and which we as Congress Paksha will not do. Time frame, I will have to speak to my president ki kenna ani kashe kite te. We will get back. Why not? I mean, I am a convener as well as a spokesperson appointed today, and I am here before you with a statement, with a mandate from my party's president to say yes, this is what it is. And when I say this, I say it as a party's statement. My statement is not Amit Palekar's statement. Congress पक्षाचो हा जो स्टेटमेंट आसा आणि काँग्रेस पक्ष जेन्ना हो स्टेटमेंट करता तेन्ना तांचो हेतू एकूच आसा की आमी खंयच Alliance जातले सेपरेशन म्हणटा. करना. आमी वी आर टुगेदर. There may be differences. The differences have been expressed for the first time by Vijay Babu for his birthday or thereafter. First of all, तो त्या दिसा ताका प्रश्न विचारलो. त्या प्रश्नाचो ताणें म्हाका कोणी केला ताका विचारूंक जाय खंय पळयल्या काय म्हणटा ताणें काँग्रेस पक्षान निशेध केलो म्हणून ताज्या हाजो कोणीच करूं ना. Anger was expressed and it is bound to happen when there are two people who are in love. नेगेटिव्ह स्टेटमेंट्स तुम्ही बंद करचे पडटले अगेन्स्ट Negative- काँग्रेस पार्टी. Congress Even if it is, Rupesh, past then let me be वयर clear. काडप म्हणून पास्ट वयर न्ही कळपाक जाय आशिल्ले त्या वेळाचेर बाब गिरीशूय गोंयांत नाशिल्लो त्या वेळार कितें घडलां फाटल्या 2 वर्सांत कितें घडलां तुका हांवें सांगलें क्लियर. मागीर कितें जाता तें म्हाका बाब सांगून- ताका सांगून विजयाक सांगलें. ऑल्सो एग्री President फोन करून सांगता. as a individual he It will was not agree not as a necessary to tell even the as invitees of the birthday. as a It individual was not also necessary. as a individual also he will agree की लास्ट टाइम मागीर बाब विजय विलन सो ते एफर्ट आमी करपाक दिवचे ना. तुका दिसता ना ना तशें my- दिसना my- तशें दिसना my question is दिसना my- तशें नसता ते अमित बाब. सत्य हे Amit सदां Bab, भायर येता. you were on record many times when you were our president. Many a times you are on We record. work with Okay, Congress. Exact. We work with you. We work with And Congress. Why तुका- have we तुका- worked तुका that सुद्धा time? जेन्ना- That time हा पक्षान नासतना तुका कित्याक तुका केलं? सुद्धा हेतू जेन्ना एकूच आशिल्लो. तुका सुद्धा की जेन्ना सुलेमान BJP क प्रकरण करपाक जाय. हे जालें, पयलीं पावपी विजय बाब. Before we wind up, I want you have clarified, you have made it ample clear that Congress wants an alliance with Goa Forward Party. We Okay. are in alliance. Are in Wants alliance. असा प्रश्नच ना. We are in alliance. No, no. And which is We are accepted talking by- about 27. Anger has been and expressed. everything will end when the elections are announced. Your Correct. alliance will end. So No, no, you but want to Vijay has continue got- with the Vijay was on alliance. record to say we are in alliance. अजून म्हणता आपण त्यांचा alliance partner. So where is the problem? No, nobody has a No, problem. okay. It is a The big alliance will perception which is continue. being Do you created think? Do somewhere. you think alliance will continue or it will See, last from? माझ्या last from? प्रेसिडेंटान काल क्लियर सांगला ऑन रेकॉर्ड ऑन एअर की येयात अलायन्स आसाच पूण डिसिजनाक घेवन वी हॅव टू क्लोज द थिंग्स बिकॉज वी हॅव टू रायट एग्जाम अँड पास विथ फ्लाइंग कलर्स and defeat this ruling Bharatiya Janata Party and form a people's government and be the voice of voiceless. ओके देव बरें करूं तुमकां अमित बाबा आनी दुर्गास तुका देव बरें करूं. सो फायनली इन कंक्लुजन गोवा फॉरवर्ड पार्टी आनी काँग्रेस बोथ ऑफ देम वॉन्ट अलायन्स टू कंटिन्यू बिकॉज दे से इट इज दे आर इन अलायन्स. पूण आतां हाजे फुडें कळटलें की खरेंच विशय केन्ना सुरू जाता कोण कोणा कडेन उलोवपाक केन्ना लागता आनी त्यो सगळ्यो गजाली यू कॅन सी ऑन युअर फेवरेट चॅनल गोवा न्यूज अप. कीप वॉचिंग. अरे उस प्लान का क्या हुआ इस वीकेंड पे चले क्या? गाइस? हिमाचल और केरला? नहीं यार, इट्स टू कोल्ड. तो फिर गोवा चले क्या? ओके, लेट्स गो फॉर इट. डन? डन. डन. फ्लाइट टिकट्स तो बुक हो गई है. पर वहाँ घूमेंगे कैसे? रेंट कार बुक करें? ओके. ओके. अरे यार, ये तो बहुत एक्सपेंसिव है. अरे
गोवा है यार, बाइक ले लेते हैं। ओके। भैया हमें रेंट बाइक देखना है, कुछ नया पावरफुल स्टाइलिश। कितना दिन के लिए चाहिए? 2 दिन के लिए। तो ये वाला लीजिए, होंडा का डिओ 125 ओह सीसी। नाइस। The all-new Honda Dio 125. Bold design, powerful 125cc performance, and smooth rides made for Goa. रेंट कार नहीं लिया वो बेस्ट डिसीजन था। बहुत ही कंफर्टेबल राइड थी और काफी स्टाइलिश भी है। और हैंडलिंग भी स्मूथ है। ऑल्सो इट वॉज अ ग्रेट फन। यस। Honda Dio 125. Rent it, ride it, live Goa.